सावय वेरें फोंडा गोवा. तुमची ही नॅचरल कॅलॅमिटी जी येयली काल कितल्यांक घडली? काल 3 जावन 45 मिनटांनी सुमार घडलें. त्या वेळार वारें आसलें, वारें पावस आशिल्लें, आसलो. पावसूय आशिल्लो आनी वारें आशिल्लें आनी पावस पडत आशिल्लो. ह्या झाडाची पडटलें ना, झाड हेंच ना, ते जवळ जवळ 200 मिटर पयस आशिल्लें. घोवन कशें येयलें तेंच कळना. 200 मिटर पयस आसलें झाड घुंवन हेवटेन पडलें. तेजे मुनांक सामकें सॉफ्ट माती आसलेली. सॉफ्ट माती आशिल्ली त्या खातीर. हें झाड पडल्यान तर तुमी कसो कोणाक संपर्क सादलो? आमी पयलीं फायर ब्रिगेडीक सांगलो. मागीर हे वाड्यावयले येयले, तांकां सांगलें. तेणी येवन मातशें आमकां बरेंच हेल्प केलें. आनी जवळ जवळ भितूर किचनांत दोगां जाणां आशिल्लीं, म्हाजी बायल आनी सून. तिका मातशें बरेंच लागलें, तिजेर कितें नळो काय कितें पडलो. आनी मागीर तिका ताबडतोब पयलीं तांकां हॉस्पिटलांत व्हेलीं. हॉस्पिटलान थंय तुमकां ट्रिटमेंट रोखडोच दिलो. तिका टाके पडले ती. तोपर्यंत फायर ब्रिगेड येवना. फायर ब्रिगेड बरी लेट येयलें. बरी लेट म्हणजे जवळ जवळ प्रकार घडलो कितल्यांक आनी फायर ब्रिगेड येयली कितल्यांक? 3:45 सुमार गेले. जवळ जवळ 6च्या नंतर येयल्या. रातूय जाली, 3 सांज जाली. तेंचे कडेन तें हें जायना जालें कातरपाचें. तें एक जाणीची हें तेंचे कडेन प्रोविजन नासलें काय? प्रोविजन आशिल्लें. लायटीचें बीन लायटीचें आशिल्लें, पूण तें शक्य जालें ना तांकां. जालें ना. पूण तेंचे आयज परत येता म्हणून सांगलेलें, अजून येवना. घराची अंदाजे डॅमेज कितली जातली तुजी? तशें केल्यार म्हाका जवळ जवळ 4-1 लाखाचें म्हाका नुकसाण जालें. किचन रूम कंप्लीट गेलो, बेडरूम कंप्लीट गेलो आनी नवीन कन्स्ट्रक्शन केल्लें तेंवूय गेलें. देखून जवळ जवळ 4-4.5 तरी नुकसाण जालें म्हाका. पण फायर ब्रिगेडीन आतां तुमकां आज येवन तें क्लियर करता म्हणून सांगलां, अजून येवना. पूण आतां बी आमकां हांगा रावपाक रात्रीक सुद्दां बरेच त्रास जाले. कोणाक धाडली आमी. हेजेर 2 जाण न्हिदले हांगा, सोयऱ्यांगेर धाडली. आनी सरपंचान तुमकां कितें एश्युरन्स दिला? सरपंचान कितें सांगलां? सरपंचान सांगलां, तलाट्यान सांगलां आपूण येता म्हणून.